is it something like an internship for you? Initially, maybe 6 महिने, वर्ष, maybe half No, the term, internship because you might shift to a major larger role. Because आम्ही ज्या सुभाष फळदेसाय वळखता ताचे भितर power solid आसा. No, I don't call it as an internship. ते शिकावं म्हणून न्ही म्हाका. हय. I take every responsibility or every assignment that is given to me by my government or anybody else. I take every assignment as a very important assignment and I work accordingly. तुम्ही आता पहिले जर जाय सोशल वेलफेअराच्यो ज्यो जाणट्या खातीर, विधवा खातीर किंवा अपंगा खातीर ज्यो आमकां स्किम्स आशिल्ल्यो त्यो 5-6 म्हयने पयशे पडले नाशिल्ले. आय हॅव मॅनेज टू क्लियर इट ऑफ टुडे. एक महिन्याचो खंय तरी बॅलन्स उरतलो. सो इट इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड. रेव्हेन्यू जनरेशन सरकाराची आसतना आमी वी मॅनेज. आता फेरी बोटीचो इशू हो जातालो. आय एम ट्रायंग टू रिजॉल्व दॅट इशू. आर्कायव्ज आर्किओलॉजी भितर मोठें काम करपाचें आसा त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी हें व्हरतात. म्हणजे आर्कायव्ज अँड आर्किओलॉजीन तुम्ही पळयतात ज्यो भानगडी जातात, डॉक्युमेंट्स कोणाचे खंय पानां रिप्लेस जातात. आय एम गोइंग टू डिजिटायज ऑल दॅट डॉक्युमेंट्स विदीन 2-3 years टायम. ह्यूज डॉक्युमेंट्स आसात. 6,000 म्हणजे 6 कोटी पेजीस आसात. ह्यो 6 कोटी डिजिटायज करपाचे, तांकां इंडेक्सींग करपाचें. केन्नाकय कोणाकय विदीन अ फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड कोणाक आपलो डॉक्युमेंट पळोवपा जाय जर जाय त्या तरेची टेक्नॉलॉजी मेकॅनिझम आय एम गोइंग टू पुट इन फोर्थ. सो आय एम एनालायझिंग फ्रॉम ऑल दी एंगल्स विच एवर डिपार्टमेंट दॅट आय हॅव गॉट. आय एम फुल्ली सॅटिस्फायड विथ दॅट. दी सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट समाज कल्याण हे समाजाचें कल्याण करपा खातीर आसा, म्हणजे स्वताचें कल्याण करपा खातीर. आय एम रिचिंग आउट टू एवरी पर्सन. आमी जेन्ना अंत्योदय तत्वाचेर म्हणटात तेन्ना शेवटचो मनीस ज्या घरान कांयच ना, ज्या विलेजीन कांयच ना, त्या मनशाची अडचण आसा, त्या मनशाक स्कीम पावोवपा खातीर हांव कटिबद्ध आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हजें काम चालू आसा. आमी जे फील्ड वर्कर घेतिल्ले आसात ते गांवां आनी घराघरात विजीट करतात. जे कोणी आमचे डिजेबल्ड पर्सन आसात तांकां वेगळ्यो स्किमी करपा खातीर, जे आतां पर्यंत जे खात्या कडेन पावपाक शकनात आनी जांचे पयशे बंद जाल्ले आसात. I have put all the field workers on the field, not in the office, and I am regularly monitoring their performance also, whether they really move around the village and take out genuine problems asat te sort out करपाक.